प्रभु तेरा दिल सृष्टि से भी है बड़ा. तुजी जीभ सांबाळे, गार्ड युअर टंग. सगळ्या संवसारांत कितें तो करपा जाय व्हडले आनी व्हरते वस्तू कितू त्रास तांकां काडूंक पडटाय, रात फोडूंक पडटा. कोणो एक इंजिनियर ब्रिज बांदी जाल्यार ओ तूंय कसलो इंजिनियर डॉक्टर जाल्यार तुका रात फोडूंक पडटा तें शिकोंक, तें काम कंप्लीट करूं. एक ब्रिज आसूं, एक बिल्डींग आसूं, कसलें मेजर कन्स्ट्रक्शन, सॅटेलायट, दीस रात ते काम करताय आनी फायनली तेंगे ती वस्त जाताय. तुज्यान चिंतू जाता देवा कितू कश्ट लागल ते आख्खे प्रितूम करूंक. हे जोड प्रितूम मिलियन्स एंड बिलियन्स ऑफ स्टार्स रोचूंक, संसार सुकणी शेवणी झाडां रोचूंक कितू त्रास पडकाय तेका. म्हळ्यार पवित्र पुस्तक पत्ते उलयता देवा हे प्रितूम रोचूंक कांयच त्रास पडले. तो फकत उलयलो आनी हे जोड प्रितूम जाली. जिबे तूं एक उतर भायर केलें लेट देयर बी लायट आनी उजवाड जालो. लेट देयर बी स्टार्स आनी हे जोड नखेत्रां सडनली शाउट ऑन पडोंक लागली. कितू इजी म्हळ्यार कितू पावरफुल तें चोय. कित्याक तूं म्हणटलो तो देवाको सगळें जाता. जेनेसीस 1:26 सांगता देवान मनशाक केलो आपल्या सारको इमेज. इमेज म्हळ्यार एक्झॅक्ट लायकनेस. हेच मतलब तुका पदवी आहा उलोयन रोचूंक, तुका बँकर पदवी आहा तुगे जिबेन उलोयन रोचूंक, तुगे जिबीत तुका जाय ते भाशेन करूंक, तुगे लायफ प्लीज करूं जाता. धाकले इजी उलयलो जिबे उदेशी कितें रोचून जाता मोकळे. मुन्यांचें पुस्तक 18:22 वडचोय. तुज्यांनी रोचूं जाता उलोयन मरण ओ